मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकरांची भलायकी मातशी इबाडिल्ल्यान तांकां मुंबयच्या लिलावती हॉस्पिटलांत दवरल्यात। हाचे वयल्यान सोमारा सकाळी कामकाज सल्लागार समितीची बसका जाली। बसकेन अधिवेशन 3 दिसांचे करपाचें थारला, तशेंच अर्थसंकल्प बिरेस्तारा दीस टेबल जातलो अशी माहिती सभापती प्रमोद सावंत हांणी बसके उपरांत दिल्या। आडेक्स गोवा खातीर चीफ रिपोर्टर केन्झिल रॉड्रिगीस आनी गौतम शिरोडकार। बिझनेस एडवायझरी कमिटीची मिटींग जी आसा ही आत्ताच जाली आणि ताज्या उपरांत फुडल्या 3 दिसांचो बिझनेस आसा हो फायनलायज जाल्लो आसा। मंगळार, बुधवार आणि ब्रेस्तार दीस हाऊस जे आसा हे कर्टेल केले वता। मंगळार, बुधवार आणि ब्रेस्तार तिनूय दीस प्रश्नोत्तराचो तास जो आसा 0 वर मेन्शन कॉलिंग अटेन्शन त्या पद्दतीन फुडें वयतले। आणि मंगळार आणि बुधवार 2 दीस राज्यपालांच्या अभिभाशणाचेर जी चर्चा जावपाक जाय ती चर्चाय जातली आणि ताजेर माननीय मंत्री ढवळीकर हे उत्तरूय दितले। ब्रेस्तार दीस बजेट प्लेस करपाचें आसा तें बजेट प्लेस जातलें। अजून बजेट ताजेर डिस्कशन जावंक ना, पण तें ब्रेस्तार दीस जातलें। टिल नाव इट इज नॉट डिसायडेड, बट a discussion on budget will happen? नो। 5 महिन्याचो आउट ऑफ अकाउंट जो आसा, आउट ऑन अकाउंट जो आसा हो 5 महिन्या खातीर गव्हर्मेंट घेता, सो दॅट ताच्या खातीर डिस्कशन ऑन बजेट विल नॉट बी देयर। सुद्धा येऊ शकता अशें तेमी कन्फर्म ना, पूण येवूं शकता। हेजो कंडिशन तेंचे बरें आसा आनी आमी म्हणटा की जाता तितले बेगीन ते बरें जावन येवपा जाय। तेन्ना हांवें एज अ लिडर ऑपोजिशन आमचे CLPची मिटींग जाली उपरांत आतां हांवें तांकां कळीत केलां की 4 म्हयन्याचो आउट ऑफ अकाउंट तुमी घेयातच, आतां घेता घ्या, पूण ताच्या पयलीं 4 म्हयन्या उपरांत असेंब्ली घेवपाक रावनाकात। ताच्या पयलीं जर हें केलें, आतां सुद्दां 31 मार्च पयलीं मातशी थोडीशी पोस्टपोन करून 31 मार्च पर्यंत सुद्दां तुमी कंप्लीट करूं शकता। 21 मार्चा पयलीं कंप्लीट जावपाचें हें जावपाचें आसलें ती तुमी हें घेयात, तातूंतले बेगीन घेयात, जेणे करून अनेक इश्यू आसात, बाकीचे इश्यू आसात ते 6 म्हयन्या उपरांत जर घेवपाक गेले जाल्यार ताका आनी कळावो लागतलो, टायम जातलो। बाकीचे इश्यू आनी ज्वलंत इश्यू आसात ते घेवपा खातीर हें घेवचें टायम तुमी पयलीं घेयातच, पूण ताच्या भायर 4 म्हयने जायसर रावनाकात असेंब्ली घेवपाक, ताबडतोब घेवचें आनी 31 मार्चा पयलीं कंप्लीट करचें अशी हांवें विनंती केल्ली आसा। आनी तेन्ना स्पिकरान चेअरमॅनान सांगलें आसा की हे CM आयले उपरांत ताजेर डिस्कस करून परत एक BSC मिटींग घेवया आमी आनी जाता जाल्यार हें करुया। बजेट आमी मांडटा तें सेशन चालू जालें आनी आतांच BSC मिटींग जावन हें सेशन फक्त 4 दिसाचें करचें, म्हणजे आज धरून अशें ठरलें आनी लास्ट दिसा बजेट मांडपाचें आनी पास करून घेवपाचें आनी पयल्या दिसा सप्लिमेंटरी बजेट मांडपाचें, क्वेश्चन आन्सर करपाचें आनी बाकीचो बिझनेस हाडपाचो अशें ठरयलें आनी हें सेशन कंक्लूड करचें अशें। Budget pass करतले दिसता बजेट बिरेस्तारा पास करतले। will be tabled and passed, not tabled. Vote on account टेबल तुम्ही टेबल करते? हय, तो पावर्स मुख्यमंत्र्यान सगळी थ्रू स्पिकर म्हाका दिल्ली आसा, तो सुद्दां स्पिकरान ऑलरेडी सभागृहात केला। Current situation is that Mr. Manohar Parrikar is fighting a battle. He has fought many battles and won. So we are all as allies thinking good of him and we are trying to wish him all the best to fight yet another battle, perhaps of a different time. And we are hopeful and we pray that he will win this battle. BSC committee has already decided to curtail the session up to Thursday. Nothing has been decided, only the floor management was spoken, and next 3 days which cautions will be there, Tuesday, Wednesday and Thursday, those cautions will be there, except for finance cautions and related to CM's portfolios will not be taken up in the absence of Chief Minister, and remaining cautions will come up, so everybody is told to prepare, all ministers have been told to prepare for those cautions. So Sudhin will not answer Chief Minister's questions? He will not answer because they are related to finance, related to home. Once BSC has decided, the assembly winds up on Thursday, means it winds up on Thursday. The next session will be held in consultation with the Chief Minister.